हेची सुरवात 2019 अशें व्हडल्या प्रमाणात करपाचें चिंतलें हांवें. एक 50-60 झाडां लावन सुरवात केली. हांगा ते म्हणजे एक स्पेसिफीक वेन असो करूं ना, एक अरावंड हांव ज्या जाग्यार रावतालो त्या एरियेक खंय लावपाक स्टार्ट केली. पूण जेन्ना कोवीड येयलो 2020 तेन्ना खूब टायम मेळ्ळो हेजेर चिंतपाक आनी अशें चिंतलें की एक स्टेप फुडें घालचें हेज्याकून. सो तेन्ना हांवें थोड्या फ्रेंड्सांक विचारलें बाबा तुमी म्हाज्या वांगडा आसात हें करपाक. सो तेंच्यांनी हय म्हटलें की कितें जर बाकीचें कितें हेल्प जाय जाल्यार आमी करपाक शकता. सो म्हाजो एकटो फ्रेंड आसा प्रणय नायक म्हणून, तो RFO सॉयल कन्जर्वेशनान. तेंच्या फुड्यान हांवें हो क्वेश्चन मांडलो आनी तेंच्यांनी फस्टूच म्हाज्या उतराक हय म्हटलें आनी झाडां दिवपाक ते रेडी जाले. सो तेंच्या कडल्यान हांवें सुरवातीक एक 200 झाडां घेतली आनी हेजी सुरवात केली. फर्स्ट म्हाजो प्रोजेक्ट आशिल्लो तो मारुतीगडार कवळ्या, आनी ओनू हांवें केला तो शंकर पार्वतीगड खडपाबान. आतां पर्यंत कितली लायल्या ती झाडां? आतां पर्यंत अरावंड आतां पर्यंत 600 सुमार झाडां लावन जाली आनी ह्या वर्साची 200 जाल्या. एक्चुली टोटल 600 जाल्या आनी अरावंड एक 300 करपाचो आनी टार्गेट असो सेट केला हांवें ह्या वर्सा आनी 300 लावपाचें. मागीर ती झाडां लायली न्ही का ती तशीच सांडटा की तूं तेंची हें करता म्हणजे देखभाल करता? आतां एक झाड लायलें काय ते बेश्टे सांडलें म्हणून कोता येना. आयज लायलें, उदक घातलें आनी आमी तेच्यान गेले. सो सुरवातीक जेन्ना हो कॉन्सेप्ट सावळी हो कॉन्सेप्ट हाडच्या पयलीं हें चिंतचें पडलें म्हाका की बाबा आयज लायली जाल्यार तेजो फुडार कितें. तेन्ना प्रणयान म्हाका खूब हेल्प केली की बाबा तेजी कॅर कशी घेवप, खंयच्या टायमार तेंकां भर काडपाक जाय. सो हांव एक झाड ऑलमोस्ट एक 2 ते 3 वर्सां सांबाळपाचो एक विचार करून फुडें सरला हें करपाक. सो एकदां 3 वर्सां जावन ती मॅच्युअर्ड, एकदां तेका मॅच्युरिटी येयली काय मागीर तेका आनी पयलींची तेजी कॅर घेवपाची गरज पडना. तुज्या उपक्रमान तूं कसली कसली झाडां रोयता? मॅक्सिमम मॅडिसिनल रोयता, मॅडिसिनल फ्रूट बेरींग आनी फ्लावर प्लांट्स. आतां पर्यंत जो पयलो प्रोजेक्ट आशिल्लो जो मारुतीगड आशिल्लो थंय ऑलमोस्ट एक 24 to 25 टायपाची मॅडिसिनल झाडां लायिल्लीं आसात हांवें. खूब रेअर जी थंय तुमकां फोंड्यान मेळची ना ती थंय लायल्या. फॉर एग्जांपल धुपाची एक 5 किंवा 10 अशी रोंपे घातल्या आमी. सो तितून धूप आसा, महुआ आसा, मागीर कॅनन बॉल, पुत्रंजिवा, नरक्या, अशे तरेची ऑलमोस्ट 24 ते 25 तरांची झाडां आसात. आनी एक सांगपाचें म्हणल्यार तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव एक सगळ्यांक अपील करपाक जाता, स्पेशली देवळां बीन आसात ती. देवळां कडेन खुबशी अशी जमीन आसता ज्या जाग्यार कांयच रोयिल्लें आसना. सो जर तुमच्या कडेन खंयची अशी जमीन आसा आनी जर तुमी ती म्हाका रोवपाक दिवपाक शकता म्हणल्यार हांव फक्त थंय रोयतलो झाडां, तेंची काळजीय घेतलो. फक्त तुमी म्हाका एक फेन्सिंग प्रोवायड करपाक जाय. फॉर एग्जांपल तार बीन अशें कितें मारून, जेणे करून गोरवांनी कोणें खावपाक शकना ती. आतां पर्यंत हांवें ह्या वर्सा 200 रोयल्या, एटलीस्ट हांव आनी 300 तरी रोवपाक सोदता. आनी एक खरें सांगीन दिसता की हे येदें व्हडलें जातलें म्हणून हांव नकळो आशिल्लो. पूण हांव एकटो जर जावन इतलीं झाडां रोवपाक शकता जाल्यार तुमी हेच्या बद्दल चिंतपा जाय अशें म्हाका दिसता मनांत.